तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान. स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान, भक्तीन उर्बेन मानान. मोगाळ बापोय तू आमचो पाटय, आधार तुझो. विज्ञान वारांनी रक्षो लाभ सांगा तुझो. सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान. ती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान, भक्ती माना. हे मिस फिरगस कुटुंबाच्या ते समा खातीर भेटयत आसतना हे पवित्र बलिदानांत डिवायन वर्ड टीव्हीचेर आनी यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी भाग घेवच्या तुमच्या सर इराद्या खातीर ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तय भाव भयणीनो, आज सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब संभ्रमता. आमचोय पवित्र स्नानाचो उगडास करता. प्रत्येक रितीन आयची देवस्तुती पवित्र स्नानान आमकां लाभलेले मिसांव ते जारी करूंक आनी सोम्याक साक्ष दिवंक आमकां उलो दिता. तर पवित्र स्नानान आमकां लाभलेले मिसांव ते जारी करून आमी केली ती बसवणी पाळूंक, देवाक मानवांची मोगाळ भुरगीं जावन जियोंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळी देवाची कृपा मागया. आनी हे बलिदान नितळ काळजान आमी भेटोवच्याक एक घडीभर आमच्या सर पातकांचो उगडास काडया. पातकांची खरी दूख धर्न देवा लागचे बोगसने आमी मागया. आमची पातकां वळखून घेवन संगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवे देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया
सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर आमचो गरजो देवा समोर दवरून मौनपणी आमच्या गरजा खातीर मागया सर पदवेदारा ससनाच्या देवा जोर्दान न्हंयेन जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मोताचेर देवलो आनी तो तुजो आपुरबायचो पूत म्हणून तुवें सभे मुखार परगटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणायल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ते रावंक कोरपा दी हे आमी मागताव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप बुजोवन दिया म्हज्या परजेक बुजोवन दिया म्हणटा तुमचो देव जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा तिजे साखरेचे दीस सोंपले तिच्या अपराधाचें पारीकपण दिवन जालें सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली थोडी केस्त तिणें भोगली एक ताळो बोब मारता अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा हर एक फालकें बरोवन येवं दी हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी उंच सकल सुवात सपाट जावं दी फोंड पणकुला आसलेलो जागो मैदान जावं दी तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या तळ्यान बोब मार भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शहरांक सांग हांगा आसा तुजो देव पळय सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता ताजें इनाम ताजे सवें आसा ताज्या जैताचें फळ ताजे फुडल्यान वेता एका गोवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता आपल्या हार्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बोकऱ्यांक जागृतकायेन सोलोवन व्हरता
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आत्म्या मोजा सर्वेस पोराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव आत्म्या मोजा सर्वेस पोराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं वर्तो महिमेन आनी वैभवान बोरलोलो प्रकाश बरीत मातान नेसलोलो माटवा भशेन आकाश तूं उकल धरताय. आत्म्या मोज्या सर्वेस पोराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. कितली विचित्र तुजी कर्तुवां सर्वेस्परा सगळीं ती जाणवाय तुवें केल्याय. तुज्या रसनांनी प्रितूम सगळी भरपूर भरल्या. अबळे कितलो विशाल तो दर्यो तांतू वस्तात लेखमी दातल्यो ल्हान आनी व्हड जिवी. आत्म्या मोज्या सर्वेस्पराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. वेळा वेळाक तूं पोशण दितलोय म्हूण ती तुजेर दोळे लावन आसात. तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसा. तूं हात उगडताय आनी ती पोटभर खावन दादोशी जातात. आत्म्या मोज्या सर्वेस्पराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. सांत पावलून तिताक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या भावा, सगळ्या मनशा कुळाक थारान हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान मितीन नितीन आनी भक्तीन जियों आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदराच्या जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरी तेन्या बागी बरवशान वाट पळोवन रावूं ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व कोटेपणांतली आमकां सोडूंचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. पूण देवा आमच्या सोडवंदाराचें बरें मोन आनी दयाळाय संवसारान प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली. आमीच केल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय, बगार आपल्या काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली. ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिफात आनी पवित्रोत्म दितात ह्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली. ओ पवित्रोत्म, आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखान ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला. अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं ससनाच्या जिणेची दायजी जावंक आमकां फावो जालां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.
म्हजे प्रासक्तीवंत एकलो येवपाचो आसा म्हणालो जुवांव. तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान पविस्नान दितलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. सालुख परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. लोकांचो अत्रेग आतां वाडून येतालो आनी जुवांस कांय क्रिस्त गाय म्हण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सकटांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजू ही स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो धयेक रुपी एक पारवे बरे ताचेर देंवलो. तेदवा आकाशांतावन आयलो एक थाळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगासो, तूं म्हाका भोव चड मानवलाय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय भाव भयणीनो, आज संभ्रमची जेजूच्या स्नानाची परब आमच्याही पविस्नानाचो उगडास करता. जर तुमच्या पविस्नानाच्या दिसा पविस्नानाच्यो तस्विरो फोटोस आसल्यार ती सोदून पळोवन आज आमी संतोष पावूंक जायचे. 7 दीस जाल्यार उगडासा खातीर आमी आमच्या वॉट्सअप स्टेटसार तो तस्विरो घालूंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक पविस्नानाचो दीस आमकां जिविताचो तो वर्तो दीस म्हणून सांगयेत. एक सिग्निफिकंट डे, एक इम्पॉर्टंट डे ऑफ अ क्रिश्चन लायफ म्हणून सांगयेत. आनी पविस्नाना विशयान सांगतना आमी बाळपणार आमच्या आवय बापूयन पोदोर मोदोरनीन कुटुंबाची सक्ता आमकां देव टेंपलाक हाडले आनी थंयसर देव टेंपलाच्या दारवट्यार याजकान आमकां स्वागत केल्लें आनी उपरांत आमी त्या पविस्नानाचे रितींत वांटो घेतली. प्रत्येक तरान याजक नांव सांगून हांव तुका पविस्नान दिता, त्रिंदाचे नांवी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या माथ्यार उदक ओतून आमकां पविस्नान दिवचे सगळे घडीत भाव भयणीनो आज आमच्या मोतीक येता, आमकां उगडासाक येता. जर आमी आमच्या पविस्नानाचो उगडास करता तर आज पवित्र सभा जेजूच्या स्नानाचोय उगडास करता. आनी तेच आयच्या सुवार्थेंत लूक वांजेलिस्ट आमच्या मोतीक तो हाडटा. आनी आमी जेजूच्या स्नानाचे ते पिंतूर आमी पळयल्या. ते पिंतूर आमी उगडासा हाडया. जेजून जोर्दान न्हंयत स्नानीक जुवांव लागचे, तो स्नान घेवंक येवचे आनी थंयसर लोक आसलो. सगळे आज आमच्या उगडासाक जेजूच्या स्नानाची परब, स्नानाची घडीत उगडासाक येता. पूण भाव भयणीनो, एक आमकां सवाल उदेता. जेजून स्नान घेवची गरज आसली गी. लोक पळया स्नानीक जुवांव लागचे स्नान घेवंक येतालो जिणी परिवर्तनाचो, पातकाच्या परतवण्याचो
गुर्त जावन स्नानीक जुवांवलाकचें स्नान घेतालो. पूण जेजूक ही स्नान घेवची गरज आसली. तो पातका रयत ताजे थंय कितेंच पाताक ना. ताका जिणी बदलावपाची जिणी परिवर्तनाची गरज ना. सैमान तो देव तरी तो जुवांवलाकचें स्नान घेता. हे कित्याक हे सवाल आमकां स्वाभावीक जावन येता. न्हय हे सवाल केवळ आमकां मात्र बगार आयले. हे सवाल स्नानीक जुवांवकच आयले. थंयसर माथेवाच्या 3ऱ्या अध्यायांत 4 ते 15 ते वाक्यान आमी वाचता. जुवांस जेजूक सवाल करता. कितें हे सवाल? हांवें तुजे लागचें स्नान घे जाय आसता, तूं म्हजे लागीं येताय? हांवें तुजे लागीं स्नान घे जाय पूण तूं म्हजे लागीं स्नान घेवंक आयलाय न्ही म्हणलें सवाल तो घालता. आनी जुवांच्या त्या सवालाक आनी आमच्या सवालाक जेजू आमकां जाप दिता. कसली जाप? आतां सद्याक हे तशेंच आसूं. जें कितें जावन आसा तें स्नान तशेंच आसूं. कित्याक हे वरवीं देव खुशी व्हरता ते सक्कड आमी जारी करूंक फावो. पळया भोव अर्थाभरीत उतरां. हे वरवीं देव खुशी व्हरता कितें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. जेजून स्नान घेतले देवा बापाची खुशी करच्याक आनी ती खुशी शेवटाक पावच्याक जेजून थंयसर जोर्दानान स्नान घेतले. आनी त्या वेळार आकाशांतल्यान ताळो आयकलो. देवा बापाचो ताळो तो. आनी कितें? हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला म्हणला तो ताळो आयकले. आनी ह्या मारिफांत आमकां कळी जाता की जेजू देवाक मानवल्लो तो पूत जालो आनी पवित्र स्नानांत आमकां ते उगडाप ते जाले. तर भाऊ भयणीनो, देवाची खुशी देवाची मांडावळ कितें? आनी हे जावन आसा देवाची खुशी देवाची मांडावळ मनशा कुळाची ती सडवण करूंक. आनी ह्या खातीर जेजू पातकी मनशा सायम घेवन ह्या संवसार येयलो आनी सगळ्या मनशा कुळाची पातकां जेजू आपणाचेर घेता आनी मनशा कुळा खातीर तो जुवांवलाकचे प्राचिताचे स्नान तो थंयसर घेता. आनी आमकां जुवांवस वर्ती साक्ष कित्याक आपणासरशी आयिल्ल्या जेजू विशीं स्नानीक जुवांव अशें सांगता. पळया, देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. जुवांवच्या 1ल्या अध्यायांत 20 आनी 9 वाक्यांत आमी ते आयकता. मात न्ही जुवांव आपल्या पयल्या पत्रांतय अशें उल्लेख करता. तोच आमची पातकां अख्ख्या संवसाराची पातकां पुसून काडटा ती बली. जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 आमी आयकता. आनी माथेवाचो अध्याय 8 वळ 17 आमी आयकता. आमचे रोग ताणें आमचे पाताक ताणें आपणाचेर घेतले. देखून मनशा कुळाचे पाताक जेजून आपणाचेर घेतले आनी प्राचिताचे ते स्नान ताणें स्नानीक जुवांवलाकचे ते घेतले. आनी अशें मनशा कुळाक सोडवणेचे मिसांव पवित्र स्नाना मारिफात ताणें आरंभ केले. आनी तेच आमी पळयता जेजूच्या स्नान ताच्या मिसांवाचो आरंभ देवा बापाची खुशी जारी करूंक आपले परगट जिणी तो आरंभ करता. येदोळ म्हणसर 30 वर्सां तो गुपीत जिणी जियेलो आनी पवित्र स्नाना दीस थावन तो आपणाचे मिसांव देव बापाचे मिसांव ते आरंभ करता. भाऊ भयणीनो, कसले ते मिसांव ते दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करचे, बंदेंत आसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय, दया माया काकुळट दाखोवचे. तेच सा लुकाच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत 18 आनी 19 वाक्यांत ते आमी आयकता. जेजूचे मिसांव कितें म्हणून आयकता. आनी अशें देवाच्या प्रेरक आत्म्यान जेजू तो भरलो आनी सडवणेचे मिसांव पवित्र स्नाना मारिफात मुखांत्र ताणें आरंभ केले. आनी ताणें आरंभ केले ते मिसांव ताच्या खुर्सा मरणा आनी पुनर्जीवनपणांत त्या सडवणेचे मिसांव तो शेवट तो जोडटा, तो संपूर्ण तो करता. देखून जेजू आमकां सांगता एक स्नान हांवें घेवचें आसा
आनी ते घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. कसले हे स्नान जेजू हांगासर उल्लेख करता आनी तेच आमी पळयता खुर्साच्या मरणांत आनी थंयसर आमी पळयता शिपायांनी ताजे कडवळ उक्ते करतना तक्षण वावले रगत आनी उदक. तेच जुवांच्या 19व्या अध्यायांत 30 आनी 4व्या वाक्यान आमी म्हणटा शिपायांनी ताजे कडवळ उक्ते करतना तक्षण वावले रगत आनी उदक. आनी अशें सोम्या जेजून पवित्र स्नानांत देवाचे मिसांव मिसांव ताणें आरंभ केले आनी आपणाच्या खुर्सा मरणान आनी पुनर्जीवनपणान देव बापाचे मिसांव तो शेवट तो जोडलो. आनी हीच परब आज हो विशय आमकां नियाळ करूंक आपोवणें दिता. तर भाऊ भयणीनो, आज जेजूच्या स्नानाची परब आमी आचरण करतना आमच्याही पवित्र स्नानाचो उगडास करता म्हणलें हांवें प्रस्तावनांत हांवें सांगिल्लें, सुरवेरी हांवें सांगिल्लें. आज आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास, आमच्या मिसांवाचो उगडास, आमच्या बसवणेचो तो उगडास आमी करता. केवळ उगडास मात न्ही, तो जारी करूंक आमी हर एकल्यांनी कार्यगत करूंक आयची परब आमकां उलो दिता. पळया, पवित्र स्नानाचो आमचो दीस जिविताचो वर्तो दीस म्हूण सांगयत. क्रिस्तांव जिवीत आरंभ केलो, भावाटी जिवीत सुरवात केलो तो वर्तो तो दीस. आमचे सैमाचे मूळ पाताक आमकां धुवन नितळ केल्लो तो दीस. देवाची भुरगीं जावचे आमकां हक्क, देवाचे भुरग्यांचे ते आमकां देणे आमकां फावो जालो तो दीस. आनी प्रत्येक तरान आमकां पवित्र सभेंत आनी क्रिस्ताचे कुडीचे सांडे जाल्ले आनी पवित्र सभेंत दाखल केल्लो तो दीस. आनी ताज्यानकी वर्ते आमकां हर एकल्यांकी नांवांनी आपयल्लो तो दीस. पळया, बोर वर्तो दीस, जिविताचो वर्तो दीस आमच्या पवित्र स्नानाचो. देखून आज आमकां पापा युजीन चवथो तो आर्मेनियाच्या पवित्र सभेक बरोवन सांगता. थंयसर पवित्र स्नान आमच्या साक्रामेंता पैकी पयलो साक्रामेंत आनी तो साक्रामेंत आमकां नव्या जिविताक दार. आनी हो साक्रामेंत आमकां सासण जिविताक थंयसर पावयता म्हणून आमकां पापा युजीन चवथो आमकां थंयसर सांगता. तर भाऊ भयणीनो, आज आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास आमी करता, आमच्या बसवणेचो उगडास करता. तर कांय पुणी आमी हे मिसांव जारी करूंक हर एकल्यांनी आमी आज मेटा काडूंक जायचे. कशें पवित्र स्नानांत आमकां पवित्र तेलान माखला आनी आमी जेजूच्या त्या तिदोड्या मिसावांत रायपणाचा, याजकपणाच्या आनी प्रवादपणाच्या, त्या सेवेच्या, समर्पणाच्या आनी प्रवादपणाच्या मिसावान आज आमी वांटेली जाता. देखून भाऊ भयणीनो, आमी कितें करूंक जायचे? आमकां बाळपणार आमकां हो पवित्र स्नान मेळ्ळा. थोड्यांक अडल्ट बॅप्टिजम तांच्या जाणटे काय घेताना मेळटा. तर आमकां सडावत जावन आमच्या बाळपणार आमकां हो साक्रामेंट मेळ्ळा. पूण आतां आमी प्रायेन आनी जाणवयेन वाडटना ह्या साक्रामेंताचो म्हत्व आमी समजूंक जायचे आनी खरी क्रिस्ती जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करीचे. आनी ही जिणी जी तर आमी हर एकल्यांनी जेजूची देख आमी घेवंक जायचे. आनी जेजू देवाक मानवल्लो मोगाचो पूत जालो आनी आज आमी जेजू बरीत देवाक मानवली मोगाळ भुरगीं जावन जेजूक आमी एक मॉडेल, एक आदर्श जावन आज आमी घेवंक जायचे. दुसऱ्यान आमी पळयता पवित्र स्नानांत आमकां मुळावे पातकाचे बोगसणे आसल्यारय लाभल्यारय पातकाचे झूज ते आखेर जायना. आमी निरंतर जीणभर पातकाचेर, वायटाचेर आमी झुजोंक जायचे. देखून आमी निरंतर मागण्या आनी आत्म्याच्या बळान ह्या पातकाचेर झूज मांडूंक सकत आमचे थंय आसूंक जायचे. आत्मीक सकत आज आमी जोडूंक जायचे. तिसऱ्यान आमी पळयता पवित्र स्नाना दिसा आमच्या आवय बापायन पोदोर मोदून केल्ली ती बसावणी, ती भावाताची उसारणी, ती प्रतिज्ञा आज आमी उगडास करता. आनी कितें आमी ते गुंडायेन समजूंक आनी देवा लागीं आमचो संबंद तीर करूंक आमी पळयता. कसलो हो संबंद?
हो संबंध भावाट असो संबंध हो संबंध आमी तो जियोंक जायचे हो भावाट संबंध आज आमी परगट करूंक की आमकां आयचो दीस आमकां उलो दिता आनी चवथे आमी पळयता नितळ जिणयेची ती खुणा कशी धवी मुस्तायकी आज आमचे त्या दिसा घाल्ली ती तो संकेत जावन आसा नितळ आनी निश्कळ जिणयेक आमकां ते आपोवणें लाभला देखून आज आमी आमचे खोट्याक वायटाक आमी पाट करून बरी जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करया आनी पांचवे आमच्या पवित्राना दिसा आमच्या हातान ती आमच्या आवय बापायच्या पोदोर मदींच्या हातान ती पेटलेली दिल्ली ती वात बऱ्या करण्यानी संवसाराचो उजवाड जावन देवाक महिमा दिवचे तसले तो संकेत देखून मातेवाच्या 5व्या अध्यायांत 16वें वाक्यान आमी आयकता ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं देखून आज आमचे ते बऱ्यो करण्यो आमी करूचे आनी वायटाक आमी पाट करीचे तर भाव भयणीनो आमच्या क्रिस्त जिविताचो ध्येय पवित्रानान आटापलेल्या सता प्रमाणे आमी जियोवचे गरजेचे हे ध्येय हो शेवट जारी करतना देव आमकां एक सुरो सांडिना बघा ताजो आत्मो आमकां सांगत जावन दिता आनी तो आत्मो आमकां स्वताचो उजवाड दिता वेगवेगळ्या देण्यांनी भरता आनी जियोंक बळ आनी धैर्य दिता तर आमी पवित्रानान लाभलेले देवाच्या कृपेच्या आदारान ते मिसांव आमी जारी करूंक आनी आमी केली ती बसवणी ती संपूर्णपणे पाळूंक आनी सोम्याक साक्ष दिवंक आनी अशे देवाच्या मोगाची मोगाळ भुरगीं जावन जिवंक जाय अशी कृपा आनी मजत ह्या बलिदाना वेळी मागया आमेन. आज आमी पवित्रानान आमी केल्ली बसवणी आमी नव्यान करया. प्रितीच्या भाव भयणीनो आमच्या पवित्रानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाट करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आत्या नव्यान करुया देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात सैतानाक तुमी पाट करतात मू होय हांव पाठ करता आनी सगळ्या ताच्या कामाक पाट करतात मू होय हांव पाठ करता आनी सगळ्या ताच्या बोलोवण्याक पाट करतात मू होय हांव पाठ करता सर पदवेदारा देव बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा तुमी सत म्हणटात मू होय हांव सत म्हणटा जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आमकां मरयेंत हांव जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला हे आमच्या सोम्या तुमी सत म्हणटात मू होय हांव सत म्हणटा बापाक आनी पुतातान उब जाल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्या तुमी सत म्हणटात मू होय हांव सत म्हणटा कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसाने कुडीचे पुनर्जीवनपण आनी ससनाचे जिवी तुमी सत म्हणटात मू होय हांव सत म्हणटा तर उदकान आनी पवित्र आत्म्या नवो जल्म दिला आनी पातकाच्या बोगसाने आमकां दिला तो सर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळू जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो पवित्रानान आमकां लाभलेले मिसांव आमी जारी करूंक गरज असली कृपा आतां सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया. बापा पवित्र सभेच्या सर वडिलांनी पवित्रत्म्याचे सक्तीन भरून तुझे मिसांव संवसाराच्या सर पंथांनी पावोवंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यांनी सर लोकांचे उदरगते खातीर वावरून प्रगतीचे वाटेर चलोवंक आनी शांती समाधान स्थापीत करूंक तुजी कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगतीच्या सर कुटुंबांत तुजे हाजीरपण स्विकार करून मोगाचें कुटुंब बांदून जेजूक साक्ष जावन जियोवचें भाग फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवक युवतींनी तांचे जिणयेच्या सर विंसवण्यांत
तुजो आदार दी. अशें बरी जिणी बरो फुडार बांदूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे पवित्र वेदी बोवारी हाजीर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या बळान भर. अशें एक पर्जा एक बरें फिरगस कुटाम बांदूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. एक घडीभर आमच्याय वैयक्तीक गरजा खातीर आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळा बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे समोर दवरता. सर, आमच्या गरजांनी तूं दयेन पाव. आज आमी तुज्या पुता जेजूची स्नानाची परब संभ्रमतना आमकां आमच्या पवित्र स्नानान लाभलेले मिसांव ते जारी करून देवाचे कुशे प्रमाणे आमी जियोंक आनी सोम्याक साक्ष दिवंक आमकां फोव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदी सुशी बापा येता, अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर म्हूण परत बेसांव तुजे मागता. सर्वेस तू आमचो रचनार सृष्टेचो भेटता उंडो गोवाचो भुताच्या वावराचो. जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलू ती जिविताकाळ जावून. जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलू ती जिविताकाळ जावून. वेदी सुशी बापा येता, अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर म्हूण परत बेसांव तुजे मागता. भाव बहिणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पळय सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या कणवळ्या बापा, तुज्या पुरबायच्या पुता परगट केले त्या दिसा आमी ताका ओपोवन दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या मोगाची बेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तांतो आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सडवंदरा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोरदान न्हंयत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचे तुजे नवे देणे तुवें परगट केले. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानूंक सर्गांत हांव तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयले आनी दुर्बळ्यांक सोडवण्याची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान मागून ताणें ताका अभिषेक्त केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचे गायन
संतोषान आमी प्रितमेर गाजयतांव आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय, उत्सर्गीन तुका जय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गीन तुका जय, उत्सर्गीन तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता सणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगतुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे जे की वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परत जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुंवार मुरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत झुजे तिजो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगाथा, तियास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
आमेन आमेन. आमच्या सदोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धैर्य घेवन संगाता म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसवडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सदवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशन अत्रेक जाल्यार आमकां तुजी उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय, सर विघ्नां अनवरां आकांतांतली आनी सर पिडेशिडेंतली आमकां वाटाय. कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाचो गुर जावन एकामेका शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. ह्या शेळयेची जेवणां आपयल्यात आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरणास म्हाका भलायकी मेळटली. आमी आत्मीक कुमगाराच्या मागण्याच्या विधानांत भाग घेवया. म्हज्या जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव सत म्हणटा. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तुप्रा चड हांव तुजो मोग करता. तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पिवन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटूंक म्हाका साथ दी जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू ह्या घडये भोवताच्या कुरपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हण हांव थीर पात येता. जेजू हांवें केदींच तुजे थावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. संताच्या स्वातीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू असुनर्गा दिता. काळजांत
संतोषा स्वादिक जेसू तुका वंदिता भक्तीपोणी तुका जेसू असुनर्गा दिता सोमी देव मोजो सोडवंदार मोजो आयलाय मोजे करी जावं सैरो पातके हांव तरी इसालाय मोजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो काळजांत तशा स्वादिक जेसू तुका वंदिता भक्तीपोणी तुका जेसू असुनर्गा दिता प्रार्थुया. खणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसले आमचे जिवीत जावं दी. हे देणे आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आणि सर्वपद वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पावत आमचो चडून उजवाड आमचो फांकून धैर्यान आमी बरोवन परगट्या क्रिस्ता शांती पासून वावरून नीती पासून झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया सस्मोगाक जेजू तूं आमचो आदार. मोगान तूं आमकां सांबाळ कुर्पेसर आमी आसूं जियेचे कर सदांकाळ. जेजू तूं आमचो आदार. मोगान तूं आमकां सांबाळ कुर्पेसर आमी आसूं जियेचे कर सदांकाळ. मोगाळ पुत्राचो वेळ आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां. विनंती कर भगवान कर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.